अरे लौकिक कितलो अभ्यास करता आणि कसलो अभ्यास करता. आज आपण महेशाक हाडला, आम्ही दोग जाण करता तो अभ्यास कमी म्हणून तिसरी मनशाक हाडला अभ्यास करपाक. आज आमी कित्याचे उलयतले. उत्तर गोंया वयल्यान सुरवात करतले. उत्तर गोंया काल आम्ही साऊथ गोवा पळयले. जस्ट पळयतालो 1,16,000ची लीड एके वटेन सीट वगडायलो. कितें उलोवपाचें आसा उत्तर गोंयचेर काय आमी काबार करया हांगासर उलोवया. इतली पेपर घेवन बसल्या. कडेन तशी कॅल्क्युलेशन तेंचे हालता वा ना महेश कडेन तिंका पयलीं लीड मेळटाली ती आतां लीड मेळना. इंटरेस्ट नाशिल्ले ते कॉन्स्टिट्युएन्सीक अशें सांगून मुगेले बेश्टेच इंटरेस्ट तयार करपाक पळय तशें दिसता म्हाका. इंटरेस्ट घेवपा सारखे आहा. इंटरेस्ट घेवपाचें आसा. बरें चल सांग कितें आहा इंटरेस्ट घेवपा सारकें. मांद्रे आतां बीजेपीचो हे म्हटल्यार पण काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट हो मांद्रेच्यान येता म्हणजे पेडणे तालुक्यांतल्यान येता. सो फाटले 2 इलेक्शनाचे तेंच्यो लिड्स पळयल्यो न्हू जाल्यार तेंचे अर्द्यान देंवता. मांद्रेची लीड तेंच्यानी 50% देंवल्या. बीजेपीची लीड देंवल्या म्हणजे खलपान देंवले आसता. आतां ह्या पेडणेकाराक विचारया ती घडये तुमगे खलप तुमगे पेडणेकार म्हणून तूं मारले आसतले दामले आसतले वचून. हय हय खंय जालें सोंपलें. कशें एक्चुअली मांद्रे आनी पेडणे जर पळयत न्ही सहसा MGP नाल्यार BJP अशें आसताले. काँग्रेसीक थंय वोटींग देश फुडें टायमारूच जातालें. आनी हे फावट जेन्ना खलप खूब तेंपान आयलो तेन्ना तो पयलीं MGP जो म्हणून तो वावर आशिल्लो कितले 5 टायम्स न्ही तो त्या वावरा खातीर तेचे पयलींचे कॉन्टॅक्ट पयलींचो स्टाफ इवन पयलींचे कोण तरी स्कुलान शिकिल्ले भुरगे बीन आशिल्ले पळय तेंच्यांनी मतां मारले ताका म्हणून ती लीड मांद्र्या पेडणे आमकां कमी दिसता. पूण आनी एक मांद्र्यात ज्यो घडलो आहा की मांद्र्या हे फावट जीत आरोलकर MGPचो कॅन्डिडेट MGPचो हे तो सपोर्टेड बाय तेणी भाऊक सपोर्ट केल्लो. पार्सेकर सर आशिल्लो तांच्यांनी भाऊक सपोर्ट केल्लो. ते इंडिपेंडंट तेन्ना 6,000 मतां काडल्या पार्सेकर सराक. आनी सोपटे तिनूय जावन सुद्दां तेंची लीड कमी येता थंय. कारण तू खलप तुमगे लोकांनी खलपाक वोटींग केला थंय. पूण तो खलपाचें जाला कशें खलप बावडो एकटाच भोंवतालो. सो ताच्या फाटसून जी संघटना कितें आसूंक जाय आशिल्ली पळय काँग्रेस ती नाशिल्ली. तरी आसून ताणें मांद्र्या पेडण्या BJPची लीड कापली तेणें. प्रमोद तितून जर आरजीचो फॅक्टर पळयलो न्हू आरजी पेडण्यान 4,600 मतां काडटा आनी मांद्र्यान 2,400 मतां काडटा. 7,000 मतां तेकली तेजी. खलपाचो जर फॅक्टर आशिल्लो जाल्यार आरजी दोगां भितर बरें फायट जावपाक जाय. हांगा आरजी कशी मतां पडली तितून प्रो म्हाका एक दिसता की हे आरजी जेन्ना आमी भोंवताले पळय तेन्ना आमकां लोक सांगताले की दोनूय कॅन्डिडेट ओल्ड आहात म्हणून खूब फावटी आयले. थोड्या फावट आमी तो न्यू कोण आयला ताका एक चान्स दिवन पळोवया म्हणून अशें आसतालें. आनी सेकंड थींग कशें आशिल्लें पेडण्या सारको एरिया आहा पळय पेडण्या भागान आमच्या थंय सुद्दां टॅक्सी CRZ ह्यार इश्यूज खूब जाल्या मोपा एअरपोर्ट आनी त्या टायमार तांकां जर धांवून जर कोण वता तो आरजी सद्या. आरजी तो वचून खंय तरी बोवाळ घालता. म्हणजे फ्रेंडांनी म्हाका कितलें सांगलें मोरजे बीन आहा पळय ते म्हणटा की दिल्लीकारां वांगडा दादागिरी जेन्ना करता पळय आनी आमी बोवाळ कोण येना म्हणटा कोणूच येना. पूण तो एटलिस्ट थंय तो उलयता तरी म्हणटा बोवाळ तरी घालता मनोज घालता ताची पार्टी घालता. सो तो एक मातसो फॅक्टर ताका पॉझिटिव्ह जालो थंय. आनी मातसो एकूय आसपाक शकता प्रमोद कारण जीत आहा पार्सेकार आहा सोपटे आहा अशें जेन्ना आसता तेन्ना सिटींग आमदाराक कसो त्रास करचो जो की फुडें परत स्ट्रॉंग जायन फुडें अलायन्स आसत जाल्यार तो सीट वगडावचो पडूंक शकता. ह्या गजालीन लिडर आपल्याच पार्टीचे आपल्याच वटेचे पांय ओडपाचें काम जाता हें आमी साऊथ गोवानूय पळयलां. तो प्रकार आसूं शकता की मतां मातशी कमी जाली. आतां बार्देजा भितर इंटरेस्टिंग गजाल पळय. बार्देजा भितर तूं जर ताका पळयलें जाल्यार कलंगूट म्हणटा तो काँग्रेसीक लीड मेळ्ळ्या. शिवोले तुगेली BJPची लीड वाडली. परवरी तुगेली BJPची लीड वाडली. म्हापशा BJPची लीड वाडली बरोबर. आतां सालिगांव BJPची लीड वाडली. थिवी BJPची लीड वाडली. सो व्हेरी इंटरेस्टिंगली जर तुवें पळयलें जाल्यार बार्देज एक्सेप्ट कलंगूट जे फाटली इलेक्शनाक काँग्रेसी बरोबर आशिल्ले. बार्देज हॅज नॉट ओनली स्टूड विथ BJP बार्देज हॅज डिलिवर्ड फॉर BJP. आनी तूं जर मुखार आयलो जाल्यार म्हाका जे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आहा ते पणजी आनी तालिगांवचे. पणजी आनी तालिगांव ह्या 2 मतदारसंघ अशे जशें तुवें मांद्रेचें उदाहरण दिलें. पणजे बाबूश मनसरात BJP बरोबर उत्पल पर्रीकार BJP बरोबर सारकें आनी दुसरे वटच्यान कोण नाच. तरीकय पणजे जी लीड BJPक मेळिल्ली 2019 भितर ताज्या की कमी लीड ही 2024 मेळ्ळ्या सारकें. सेम परिस्थिती तालिगांव जाल्या. जितली लीड BJPक 2019 मेळिल्ली ताच्या की मातशी कमी तुगेली तालिगांव तुगेली काँग्रेसीक लीड मेळिल्ली 2019
पण 2019 काँग्रेसीक लीड मेळ्ळी तेन्ना ऑलमोस्ट 1648 काँग्रेसीक लीड मेळिल्ली. आज तेच मनसेरात दाम्पत्य तुगेले बीजेपी बरोबर आहा, पण बीजेपीक ती कितली लीड दिली ताणी ह्या खेपे 536 म्हणजे ऑलमोस्ट सिमिलर लीड दिली, पण मातशी देंवली 100 मतांनी. 100 मतांनी देंवली. सो बेजिकली ही लीड जी वाडपाक जाय आशिल्ली हें म्हाका मडगांवच्या भशेन दिसता मातशें. मडगांव दिगंबर येतकीर सामकी एक भरघोस वाड जी जावपाक जाय आशिल्ली मतां भितर ती जालना. तशीच जी तालिगांव तुका मनसेरात येतकीर तुगेली जी भरघोस वाड जावपाक जाय आशिल्ली ती तुगेली जालना. इंट्रस्टिंग गजाल फॉर पणजी आनी तालिगांव लोक 2019 8,900+ वोट्स बीजेपीक पडिल्ली पणजे. आतां कितली पडली आता 2024 पणजी कितली वोट्स पडली बीजेपी हय 8108 मागीर कमी जाली. कमी झाली. ऑलमोस्ट 700-800 मतं कमी पडली बीजेपीक. 2019 जितली बीजेपीक वोट्स पडिल्ली पणजे ताज्या की ऑलमोस्ट 900 वोट्स कमी पडली. कमी जाली. तालिगांव पळोवया. तालिगांव तुगेली बीजेपीक तेन्ना 9258 पडिल्ली बरोबर. 9258. आतां कितली पडली 10,810. 10,810. सो ही जी परिस्थिती आहा तुगेली तालिगांव तुगेली वोट्स वाडल्यात, बट ज्या प्रपोर्शनान वाडपाक जाय आशिल्ली मडगांव जें जालें पळय लीड मेळ्ळ्या, बट त्या प्रपोर्शनाचेर सगळे जाण तो दुबाव घेतात. सेम गजाल तुगेली तालिगांव जाल्ली दिश्टी पडटा. इंट्रस्टिंग आसा आतां तिसवाडींतली उरिल्ले जे 3 मतदारसंघ आसात. सांताक्रूज म्हाका दिसता काँग्रेसीकच लीड मेळ्ळी. 2019 काँग्रेसीकच लीड मेळिल्ली. कुंभारजुआ तुगेली लीड देंवली बरोबर. म्हळ्यार कुंभारजुआ मातशी देंवली पण देंवली. एम आय रायट लौकीक. म्हळ्यार हाका 1587 मतांची लीड 2019 मेळिल्ली. 1323. ती 1323 जाली 1323. सो कुंभारजुआ वयल्यान बीजेपीची लीड देंवली आनी आज अशी परिस्थिती आहा की विरुद्ध राजेश आयला ह्या वटच्यान, पण विरुद्ध कोण आसा. सो ही जाली. आतां लास्ट इंट्रस्टिंग जो मतदारसंघ आसा तो म्हळ्यार सांतांद्रे. ज्या सांतांद्रे भितर काँग्रेसीक ऑलमोस्ट 2866ची लीड ही 2019 मेळिल्ली. आतां कितली मेळ्ळी आता तांकां सांतांद्रे आता म्हटलं जी सांतांद्रे 2024 काँग्रेस 76, विच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. कारण सांतांद्रे भितर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो MLA आहा. सो सांतांद्रे भितर खरी दृश्टीन तुगेली ट्रायंग्युलर फायट जाली आणि तिथून त्यांनी मता 3,500 मता काढली अर्जीन. सो खरी ट्रायंग्युलर फायट जाली आनी ही जी काँग्रेसीची लीड आशिल्ली ती सांतांद्रे तुगेली त्या खातीर कमी जाली. नाव लेट अस कम टू महेश 2 बिग टिकेट तालुका जाका आमी पण प्रमोद सांतांद्रेच म्हटले न्हू. हय सांतांद्रे पयलीं तिंका खूप मतां म्हणजे 7,000 मतां सुद्धा पडल्या पयलींच्या हितून जेन्ना 2014 7,000+ मतां पडल्या कोणाक बीजेपीक सांतांद्रे. ती आता 5,500 पावल्या. बीजेपीची मतां देंवल्या मतां देंवल्या. बट थंय आरजी सारको फोर्सूय तयार जाल्ली. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां येवया जाका आमी उत्तरेचे सालसेत म्हणटात ते सत्तरी आनी दिवचल. कळ्ळें तुका. सत्तरी आनी दिवचल जे बीजेपीक लीड दितात. आनी जाका आमी दक्षिणेचे तुगेले दिवचल आनी सत्तरी म्हणटा ते सालसेत. सो आतां उत्तरेच्या साश्टी कडेन पळोवया. उत्तरेची साश्ट जी आसा थंय महेश कितें आहा परफॉर्मन्स कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ज्यो लीड्स आमकां दिश्टी पडटात. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन भाऊची ऑलमोस्ट 60% लीड जी आसा 60% ही या 2 तालुक्यांतल्यानच आयिल्ली बरोबर. हा सगळी दोन्ही तेन्ना सुद्धा भाऊ 2019 मया पडिल्ली 15,123 मतां आणि आता पडल्या ताका 9,307 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. ना चड लीड तेजी म्हणटा. लीड So, तेजी लीड 10,700 आहा. 10,700 लीड आसा. लीड म्हटले 10,700 लीड आहा ताची. सो ऑलमोस्ट तितलोच जाता तो. सो इफ आय एम नॉट मिस्टेकन लोक क्विकली आमी पळोवया. मया तुगेली कितली लीड मेळ्ळ्या 10,758. 10,700+. हय. तेका मागीर दुसरो बिचोले कितली मेळ्ळ्या
बिचोली मार्क्स नंबर 2 वयर पडटा तो 9,729 almost 10,000 close to 10,000 मागीर मागीर साखळी साखळे. कितली पडल्या? साखळी साखळी वाढली effort. 15,000 म्हणजे 15,764 आणि खूपच वाडली हा फाटली 2 इलेक्शनां जर आमी पयली न्हू हय कमी आहा. जाल्यार दोन्ही पावट हो हा प्रमोद दोतोर सावंत आसा. आमदार आहा 8,000 ताका 2014 लीड मेळिल्ली 7,000 ताका 2019 ही डबल जाली. ती डबल जाली. आणि पर्या पर्याचे विचार नाका प्रमोद ते फिगर पयले पर्यान विचारप ना. त्याच खाती विचारप. पर्या महाभयानक आता. पर्याचे जर वोटिंग पयलें न्हू हय पर्या 23,597 मतां बीजेपीक पडल्या आणि ओपोजीट खलपाक 3,600 आणि आरजीक 1,800 जर आमी हे केले जाल्यार तितून हे येता पर्येची आणि हेजी लीड येता 32,963 पर्ये प्लस वाळपय. पळय आणि ही न्हू पयलीं केन्नाच अशी मेळोना हय पयलीं हायेस्टींची ती हय लास्ट फाटली इलेक्शनाक सुद्दां वाळपय अरावंड 8,000 प्लस आणीक पर्या 9,000 प्लस. हय अशी lead आशिल्ल्यो. 17,000 सुमार लीड आसली. सो दोतोर प्रमोद सावंतान आपल्याली लीड डबल केली. विश्वजीत राणेन पर्या आपल्याली लीड डबल केली आणि वाळपय आपल्याली लीड सबस्टेन्शियली वाडयली. पण ह्यो दोन्ही जर आमी लीड्स पयले न्हू बिचोली तालुका आणि सत्तरी तालुका यांच्यान जर 69,000 दोगांनी मेळून लीड दिला तर भाऊची टोटल लीड ही 31 बी वचपाक जाय आसली. पण हांगासर बाकीचे फिगर्स पयले आनी बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ते 2014 जे आसले पळय न्हू तेच्या पेक्षा कमी 2019 जाला. पण मातशें आतां वाडटा म्हणून आमकां दिसता की ते फाटल्या हेच्या परस चड जाले म्हणून. पण 2014 परस ते कमी आहा 2019. हय मांद्रे, पेडणे, पणजी, तालिगांव, सगळ्याच कुंभारजुवा हे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ह्या अर्डोना सारखी कॉन्स्टिट्युएन्सी बीजेपीची लीड देंवल्या. वेरएज बिचोली म्हणटा धरलात आमी थिवी, म्हापसा, शिवोली, सालिगांव, पर्वरी, प्रियोळ ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बीजेपीची लीड वाढल्या. महेश अर्डोना सारखी कॉन्स्टिट्युएन्सी घे 2014 3,300 लीड दिताली ती. पण एफॉर्ट त्यांचे मागीर ती 500 येयली 2019 आणि आता तेंच्यान ते आता ते काँग्रेसीक लीड गेली. ही लीड काँग्रेसीक गेल्या पण थंय काँग्रेसीचो सिटींग एमएलए आसा. सो अशी न्ही की ती अकस्मात काँग्रेसीक गेली कितें जालें ते खबर ना अशी काय परिस्थिती ना. नॉर्थ गोवन एकूच तवावडा आसलो. ताणी तुगेली बारीकशी लीड दिवन हय फुल ना फुलाची पाकळी म्हणटा पळय तशी तुगेली लीड ती काँग्रेसीक ती मेळ्ळी. पण महेश म्हाका मुद्दम एक गजाल सांग आणि हे म्हाका तुमच्या दोग जाणांक तूं बेश्टो आपयला तूं सारको न्हू उत्तरे भोंविल्ला न्ही तूं आमकां येवन सांगतालो काल हांवें लोकांक विचारिल्लें एज म्हणटा ती बीजेपीची खंय गेली काय म्हण सांगता. हांव तुका विचारता एंटी इन्कम्बन्सी म्हणटा ती खंय गेली. भाऊजी लीड वाडली मरे प्रचंड मताधिक्यान ऐतिहासिक मताधिक्यान भाऊ जिंकलो. तू जे येऊन सांगतालो एंटी इन्कम्बन्सी म्हण खंय ती एंटी इन्कम्बन्सी आमकां मांद्रे आमी दिसता पळय पेडणे ही दिसता ती हय वोटिंग देवला ते म्हणजे कमी जाला ते. प्लस तूं जर पळयत जाल्यार काँग्रेसीन जी तेची लीड कापपाक जाय आशिल्ली पळय आपापल्या ती कापूंक पावले ना ते चडांत चड 1,000 खंय कापले आसली नाल्यार 2,000 लीड नाल्यार इवन आमी आल्दोन आतां आमी डिस्कस केलो तो 80 लीड मेळटा काँग्रेसी. ती जी लीड मेळपाक जाय आशिल्ली पळय काँग्रेसी ती मेळ्ळी ना. वेराज ताका ती पर्या बी ती लीड पळय ती मॅसिव्ह आहा भाऊची. एंटी इन्कम्बन्सी खंय गेली. एंटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर त्या खातीर भाऊ म्हाका दिसता तो 1 लाखा वयर गेलो तो त्याच एरियेन तितल्याच त्या खातीर बादलो ना म्हणतो. हय तुजे कडेन कितें थियरी आहा लोके. हांवें एक पयलें बाकी कडेन न्हू हे सत्तरी आनी साखळे जर लीड पयली 69,000ची बाकी कडेन तेंची मतां देंवल्या लीड देंवल्या. पण एक बाकी कडेन सगळे कडेन न्ही रे बार्देजा बी तांणी खूब कडेन आपल्याला लीड वाडयल्या. आतां पळय फॉर एक्झाम्पल पर्वरी लास्ट टायम रोहन खंवटे तांचे बरोबर नाशिल्लो आज रोहन खंवटे तांचे बरोबर आसा पर्वरी तांची लीड वाडल्या. हय बार्देजा तुगे लीड वाडल्या. एक फॅक्टर म्हाका जो दिसता न्ही हातूंत भितर is very interesting looking is the RG factor. प्रमोद हांव तेच कॅल्क्युलेशन सांगपाक सोदतालो तुका तेंकां आयज अशें म्हणटा आपण तेच सांगपाक सोदतालो 257,000 मतां पडटा बीजेपीक केन्ना आतां आनी तेजी लीड आहा 1,16,000. आज 2014 वसत 237 आनी 2019 काडी 2,44,000. बीजेपीची तशीच वाडटा बट आरजी येयल्ल्यान आरजीत म्हणटा मातशी हें केल्ल्यान न्हू सेकंड जो हायस्ट आसता पळय न्हू तो चड डेव्हलप सकेल
सो गॅप खूप उरले. सो बीजेपी तूं म्हणटा ती गजाल अशी सामकी सिंपल भाशे भितर लौकीक कितें सांगपाक सोदता. सो बीजेपीची वोटांची ग्रोथ जी आसा ती कॉन्स्टंट आसा. हय म्हळ्यार ह्या फाटली इलेक्शना परस ह्या इलेक्शनाक ऑलमोस्ट तुगेली कितले वजान वाडली मतां? 2014ची फिगर ना 2019 म्हणटा. 2019चे 2019 परस 13,000 वाडली मतां ह्या खेपेक. हय 2019 परस ह्या खेपेक बीजेपीची लीड जी मत जी आसा टोटल मतां ती 13,000 वाडली. पूण लीड लीड जी 35,000 आसा वयता. ती 35,000 वाडली. तर तुमी म्हणटली हें अशें कशें जालें? सो थंय आरजी कशें येता. जालें हाजो उत्तर जे आसा ते रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जी मतां काडली, मनोज परबान जे काडली तातूंत भितर आसा. सो खूब कडेन मनोजान बीजेपीची मतां जशी हें केली तशी तुगेली ताज्या चड मतां उत्तरेक ताणें काँग्रेसीची काडली. इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग की आमी दक्षिणेक म्हणटात की काँग्रेसीची चड मतां आरजीपीन काडली नात, पण उत्तरेक काँग्रेसीची आरजीपीन चड मतां काडली. सो जो गॅप आसा बिटवीन काँग्रेस आनी बीजेपी तो आनीक वायडन जालो. बिकॉज एक थर्ड फोर्स आशिल्लो ताणें 44,000 प्लस मतां काडली. सो ही मतां जी गेली काँग्रेसीची, तूं जे म्हणटा की 35,000 लीड भाऊची कशी वाडली. सो दिस इज नॉट एन एक्युरेट कॅल्क्युलेशन अँड दिस इज नॉट सेफॉलॉजी वर हे, बट जर मोटा आमी म्हणटा पळय भाऊची लीड 35,000 वाडली जाल्यार मनोज परबान जी 44 मतां काडली पळय तातली मिनिमम 30,000 मतां जी आसात ती ताणें काँग्रेसीची काडल्यात. सो 30,000 ती काँग्रेसीक पडलेली जाल्यार परत लीड भाऊची नॉर्मल येवन रावता नॉर्मल येवन रावता. सो बेसिकली जी लीड वाडली 85 चेर येवन रावता आशिल्ली. सो जी लीड वाडली पळय ती बिकॉज ह्या 44तली ऑलमोस्ट 30 आउट ऑफ दीस 44 प्लस ऑलमोस्ट 30,000 मतां जी आसात ती मनोज परबान काँग्रेसीची काडल्या. म्हणून तुगेली हो जो गॅप आसा ती लीड कित्याक वाडली, भाऊची लीड ऐतिहासीक कित्याक जाली जाल्यार ताजें उत्तर हें. म्हणजे आरजीन भाऊची लीड नॉर्थाक बीजेपीची लीड वाडयली आणि सावथाक काँग्रेसीची बीजेपीची उमेदवार उडयली. सो आज तुम्ही खंयच्याच परिस्थिती भितर तांकां बी टीम म्हणटलो तूं कोणाची तेणे दोगांकूय धक्के दिवन दाखयले. इतली पर्सनल कित्याक घेता? बरोबर. आनी हांव सदांच म्हणटालो आनी एक गजाल दोनूय सायडीन ते आरजीपी डॅमेज करतले म्हणून, स्पेशली नॉर्थ गोवा म्हणून. कित्याक इवन भाऊची जरी आमी लीड जरी पयली न्ही थोडी मात भाऊ अजून कमी पडपाची जर तो मोदी फॅक्टर आशिल्लो तर नॉर्थ गोवान मोदी फॅक्टर आशिल्लो. मोदीक म्हणून मत मारता अशें सगळें ते सावथानूच थोड्यांनी सांगिल्लें. सो तो म्हणून एक वेळ ती भाऊची आतां आमी म्हणटाले तूं म्हणटा एंटी इन्कम्बन्सी आमी जेन्ना फिल्डार खंय रे भाऊ म्हणटाले खंय आसा मागीर तुवें म्हाका विचारलें ते कन्वर्ट जातले म्हणटा वोटिंगाक तेच सांगता तुका न्ही. सो फायनली तो मोदी बीन ते पळयताले आतां मारया म्हणून तशें जालां. पूण एका न्हू रिस्पॉन्सिबल श्रीपाद भाऊ इतली लीड मेळपाक काँग्रेसूय तितलीच जबाबदार आहा. फक्त आरजी रिस्पॉन्सिबल धरून जावचें ना. आमी जें काम काँग्रेसीचें सावथान हांवें पळयलां तें काम महेशाक खंयच दिसना. महेशान स्वता जेन्ना काँग्रेसी कडेन इंटरव्यू करपाक वयतालो तेन्ना तांकां कॉर्डिनेशनान कितलो प्रॉब्लेम जातालो. महेशान बरो प्रॉब्लेम फेस केला. नॉर्थान ऑर्गनायझेशनूच तेंचें धड नाशिल्लें. पयलें तेंचे ते टिकेटी टायमार प्रॉब्लेम जाल्ले. मागीर तेंचें ऑर्गनायझेशन तेंची एक कॉन्स्टिट्युएन्सी फोंडेची पिरवळ तेंकां येता. हांव पिरवळच्यान येता. तेंचे ते एक पत्रक मॅनिफेस्टो कितें घरान पावपाक जाय न्हू तो कॅन्डिडेट येवं ना येवं सगळ्याक लेट कॅन्डिडेटीचेर डिक्लेअर जाल्ले. ते पत्रक सुद्दां पावना. पणजे कितलेशेच हांव पणजे रावता पणजे कितलेशेच हितून हांवें विचारलें तांकां काँग्रेसीचें तांकां कांय येवना. तांकां आरजीचें पावलें बीजेपीचें पावलें. सो नॉर्थान तें नासलें पूण सावथान एग्रेसिवली कॅम्पेन काँग्रेसीन केल्या. हांवें इतलें सुद्दां पयलें काँग्रेसीचे कॅम्पेनिंगाक आमी कॅम्पेन ट्रेल करपाक गेले तेन्ना तेंचे मोबायलाचेर तेंचे वॉर रूम म्हणून आसताले ते वॉर रुमांतल्यान एक अपडेट येताली खंय कितें जालां म्हणजे प्रॉपर सेटअप. मागीर हांवें ते एकट्याक हेंवूय घेवन गेलो वॉर रूम म्हणजे कसो आसता ते फोटो पयले म्हणजे ऑर्गनायज पद्दतीन तेंच्यांनी तशें काम केलां सावथान. आनी तितून न्हू अमित पाटकर जे आसले काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट ते मोबायलाचेर ते दोनी कडले तेणी वॉर रूम दोनी कडेन सेटअप केलें नॉर्थ गोवा सावथ गोवा. पण नॉर्थ गोवाचो तेंचो तो तितलो चलनासलो. सावथ गोवा ते स्वता पर्सनली मॉनिटर करताले. ताजो इम्पॅक्ट मागीर सावथ गोवा दिसला आनी सावथ गोवाचें ऑर्गनायझेशन दिसतालें. हांव मुद्दम म्हणटा की काँग्रेसीचेर आतां आमकां व्हेलाच. सो आतां आमी काँग्रेसीचेर उलोवया. बीजेपीचेर उलयले आमी कालय उलयले आजय उलयले आज काँग्रेसीचेर उलोवया. हें काँग्रेसीक आनीक अमित पाटकराक क्रेडीट न्ही. कारण पयलीं म्हळ्यार तांकां झगडून ती विर्यातो खातीर तिकीट हाडची पडली. खलोवपा खातीर झगडूनच हाडची पडली. दुसरी गजाल
ती झगड म्हळ्यार कसली सामकी वेल्या पावंड्याचेर झगडी मारची पडली सारकी ती तिकीट दिवची म्हणून. मागीर तांणी ज्या परिस्थिती भितर तो पक्ष आशिल्लो त्या परिस्थिती भितर एक कितें तरी संघटनेच्या दृश्टींतल्यान व्यवस्थीत कितें तरी करपाचो दक्षिणेक तरी प्रयत्न केलो. तांकां लोकांचो आदार मेळ्ळो, बाकीच्या नॉन गव्हर्मेंटल ऑर्गनायझेशनांचे आवाज हे मेळ्ळो, आदार मेळ्ळो. थोडी तांगे होली अलायन्सीस जाल्यो सावथाक, आनी तातूंतल्यान तुगेले एक गजाल ती उबी रावली. हाऊ डू यू सी परफॉर्मन्स ऑफ काँग्रेस आनी बेसिकली अमित पाटकार, अमित पालेकार, विजय सरदेसाय, युरी आलेमांव, एल्टन, कारण भायर सरतकीर त्या दीस विर्यातून जे पयलीं स्टेटमेंट केल्लें तुजे मुखार म्हाका याद जाता की अशें ताणें ते सगळे जाण उबे आशिल्ले ताज्या अवती भोवती आनी ताणें सांगलें की वेन्झी आशिल्लो, क्रूज आशिल्लो, ताणें सांगलें ह्या 5 पांडवांनी कौरवां खरयले अशें बी ताणें सामकें जबरदस्त स्टेटमेंट केलें. सो हांवें फक्त 5 पांडवां पुरती दवरना, तातूंत भितर तांचे बाकीचे ऍड करया. हांणी कशें केलें? सगळ्यांचो परफॉर्मन्स दिसता. साऊथ गोवाचे जर पळोवपाक गेले सगळ्यांचो परफॉर्मन्स दिसता. बाणावलीचो, वेंजीचो परफॉर्मन्स दिसता, वेळीचो परफॉर्मन्स दिसता. विजय तो स्वता सांगतालो की आपली थोडी मतां ही मातशी तेवटेन वयतली, ब्रँड डॅम्पो ह्यो गजाली स्वता उलोवन दाखयता. आपली लीड तो कमी धरतालो 1500 1700, पण जेन्ना काउंटिंग जालें तेन्ना तेजी लीड 2400 आसली. सो काम तेंच्यांनी त्या लेवलचेर केला. मोती दोंगरावेलो विजयान पयलीं स्टेटमेंट केल्लो की दिगंबराचो मोती दोंगर गेलो म्हणून, आनी तो रिजल्टान दिसता की तो मोती आमच्या हेडोनाक स्टेटमेंट केलें आनी मोती दोंगर दोंगाकूय लागता, फातोर्डाक लागता, कांय प्रमाणांनी मेजर हेका मडगांवाक लागता. सो हे तेंच्यांनी तशें मायन्यूट काम केलां, मायक्रो लेवलचेर काम केलां. सगळे आमदारांनी ते आपाचे 2 आमदारां, काँग्रेसीचे 2 आमदारां, ऑपोजिशन लिडर धरून तितून कुंकळेचो तर मदीं म्हणटाले की कुंकळे ते खूब बीजेपी खूब हें करपाक सोदताले, डॅमेज करून चडशीं मतां काडपाक सोदताले. मिटिंगो तश्यो जाल्यो. एक आनी मिटींग इलेक्शन वोटींग सोंपता, हे आमचे कॅम्पेन सोंपता मोठी मिटींग कुंकळे जाल्या तेंची, की कुंकळेची मतां ओडया म्हणून. कुंकळे म्हाका दिसता फाटल्या इलेक्शना परस हे फावटी चड लीड मेळ्ळा. हे सगळे फाटल्यान न्हू तेंचे अमित पाटकाराकूय क्रेडीट दिवपाक जाय. ते कुडचडें तेणी लास्ट टायम इलेक्शन लडिल्लें, तेणी बरोच तेन्ना जो आमदार 8000 लीड घेवन येतालो निलेश काब्राल बीजेपीचो, ताका 600 हाडलो, 600 650 लीड ती फाटली इलेक्शना परस कमीच आहा कुडचडेची लीड. सो तेणी त्या प्रमाणान काम केलां. तितून ताका बाकीचे फॅक्टर आहा की बीजेपी भितरले ते थोडे एस्पिरंट असतात ते निलेशाचे कार्यकर्ते बेजार आशिल्ले, निलेशाक देवयलो म्हणून. तितून आनी एक दुसरो फॅक्टर, ते कार्यकर्ते बेजार आसले ते तेजे बरे मागपी आसून ऑपोजीट मतां मारले आसता, कित्याक राग काडपा खातीर. थोडे अशे बीजेपीचे आशिल्ले की थोडे एस्पिरंट आहा तांकां दिसता की एक लिडर सकयल देवलो की मागीर दुसऱ्याक मागीर चान्स ऑप्शन तयार जाता म्हणून, आनी ते सगळे हितून तेणी अमितान बरो चान्स घेतला. दुसरो अमित पालेकर, ते सांताक्रूज आमकां जे दिश्टी पडटा की रुडॉल्फ आज दुसरे कडेन गेलो, तसो काँग्रेसीचो असो कोण लिडर सांताक्रूज उरलो ना. पण अमित पालेकर हांची कॉन्स्टिट्युएन्सी सांताक्रूज, ताणें सांताक्रूजसान कॉन्टेस्टूय केल्लें, फाटल्यानी बरी मतां काडिल्ली फाटले असेंब्ली इलेक्शनाक. आज सांताक्रूज रुडॉल्फ शिफ्ट जावन पसून काँग्रेसीक लीड मेळ्ळी. सो दीज आर व्हेरी सिग्निफिकंट. तूं ताका भाऊची लीड पळयल्यार तुका तें स्मॉल कॉन्ट्रिब्युशन दिसतलें, बट तूं जर ते असेंब्लीचेर मॅप करत जाल्यार इट इज अ व्हेरी सिग्निफिकंट कॉन्ट्रिब्युशन न्ही. बरोबर. कारण ते 2200 लीड तेणी सांताक्रूज दिल्या. हे फाटले फावट कितली आसली? 2800. सो तेणी बरे युरीन आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी एल्टनान इतली सगळे आसून केप्या सारखी कॉन्स्टिट्युएन्सीक लीड दिवपाक तो शकलो एल्टन. ही ऑल्सो कार्लोस फेरेर गेव लीड ऑल्डोना सारखी कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर. सो इफ यू सी द परफॉर्मन्स ऑफ काँग्रेस MLAs एटलिस्ट थोडी जाल्यार इतली लिमिटेशन्स आसून पसून तांणी आपल्याले कॉन्स्टिट्युएन्सी राखल्यो. आता वेन्झी आनी क्रुजान तर डेफिनेटली तांणी तर विक्रमी मताधिक्य दिले सारखे आपल्या दोन्ही हातूंत भितर दोगी जाणांनी. युरीचे प्रमोद पळोवंक गेलो न्हू, विजय सरदेसायन तुगेले सामके पावरफुल थंय हें केलें. युरीनांनी डबल केले लीड काँग्रेसीची, युरीची लीड डबल जाली. सो ह्यो गजाली जर पळयतकीर म्हाका, हांव कालय हें म्हणिल्लें आनी आजूय म्हणटा की काँग्रेस एज अ पक्ष तांचे कडेन बीजेपी भशेन संघटन जावचें ना, पण तांणी मातशे ऑर्गनायज्ड रितीन जर आपले व्यवहार जर चलयले न्ही जाल्यार ते डेफिनेटली भारतीय जनता पक्षाच्या संघटनेक टक्कर दिवपाक शकता. कमीत कमी ऑर्गनायज जाल्यार खूप फायदा जाता. खूप ऑर्गनायज बेसिक ऑर्गनायझेशन आनी बेसिक डिसिप्लिन जरी आयली तरीकय तुगे हे सावथाच्या
उदाहरणांतल्यान आमकां दिसता सारकें स्पश्ट नोताक तांकां लीड समज जिखपाक शक्य ना तरी ते लीड खूब देंवोवपाचो हें आसलो. आनी एक गजाल म्हाका मुद्दाम दिसता, एक फॅक्टर आमी उलोवपाक काँग्रेस आमी उलयल्यात न्ही, MG. सो फायनली यू हॅव टू गिव इट टू सुदीन ढवळीकर. सुदिनाक विधानसभेक 25 वर्सां जालीं सारकें. सो विधानसभेक 25 वर्सां जालीं आनी हे तांचे ते जर पळोवपाक गेले जाल्यार तांचे 5 काय 6 लोकसभा इलेक्शन. बरोबर 1999 सगळे. हय. सो एक ताणें सामकें स्पश्ट दाखयलें की आपूण जर तुमचे बरोबर ना, आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी दुसरे वटेच्यान वता. आपूण जर तुमचे बरोबर आसा, आपल्याली लीड 9 ते 10 हजार हे ताणें दाखोवन दिलें. तरी कमी येयली. तरी कमी आयली. अर्जुन बरी मतां काडली. दुसरो जीत आरोलकर, यू हॅव टू गिव इट टू जीत. जशें तुवें सांगलें की सगळे जरी एकठांय असले तरी सगळे एकठांय काम करनाशिल्ले. जी गजाल तुगेली आमकां दक्षिणेकूय खूब कडेन दिश्टी पडल्या की प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी हो जो बादला हो आशिल्लो. बट यू हॅव टू गिव इट टू जीत. ही मॅनेज टू गिव अ लीड कम्पेअर्ड टू लास्ट इलेक्शन. तू म्हणत की ती कमी जाल्या, पण आज ती भारतीय जनता पक्षाचो आमदार ना, अलायन्साच आसा. आणि तरी आसतना भितरल्यान कुरघोडी बी करपाचे खूब गजाली चलतात. बट चालूच आशिल्ल्यो. बट सो अलायन्स पार्टनर MGP एज अ अलायन्स पार्टनर केम थ्रू फॉर द BJP. हय बरोबर. पण तेजो स्टेटमेंट आहा ऑन रिकॉर्ड की तो काम करता म्हणून जीत आरोलकर. ही इज वर्किंग फॉर. पण तितलो मताचो फरक सावतात न्हू तिंका. तसो तितलो व्हडलो मत फोंड्यान बी तितली ते कन्वर्ट करपाक शकले ना. MG आहा, काँग्रेस आहा, रवी आहा, तांचो तितले कन्वर्ट करपाक जायना. तेणी मडकय फूल कंट्रोल दवरला. मडकय भायर MGचो आतां मांद्रे जिताचो हें पयलो तेजे सराउंडिंग आतां पावर कमी जायत चल्ल्या. तशी MG खूब हे शिरोडा दाखोवन दिलें न्ही. शिरोडा ताणें डेफिनेटली फोर्स लायलो ना. शिरोडा कमी रावले ते. ज्या तरेन तुगेली लीड कमी जाल्या. पण पिरोडान तेंच्यान लीड दिली. पण प्रियोडाक अलायन्सान लीड दिली. प्रियोडाक ताणें अलायन्सान लीड दिली. सो MGचो रोल इज ऑल्दो सायलंट. इट इज नॉट म्युटेड. कळ्ळें तुका. इट स्पीक्स. इवन द सायलन्स स्पीक्स म्हणटा पळय. सो MGचे हे जर तुवें पळयलो रोल ह्या हातूंतलो, इवन दॅट सायलन्स ऑफ MG इज स्पीकिंग. हो जो BJPचो प्रॉब्लेम आहा पळय न्हू सद्या चड लीड तो शिवोले तुका दिसला. म्हाका ईमेल येयली तुका दलाला लोबो ऑन स्टेटमेंट तिने केला की हांच्यानी BJP गव्हर्नमेंटान सर्वे करपाची गरज आहा की कित्याक मतां भायर पडली BJPची. अजून ताका लीड मेळपाक जाय आशिल्ली. लीड मेळ्ळी मांद्रेकर आसा जावं सगळे जाण BJP सायडीनूच आहा न्ही. तरी आसा तांची लीड कमी जाल्या म्हणटा ती. अजून लीड मेळपाक जाय. हांवें तिका मागीर विचारलें कोण सिनियर लिडर बी BJPचो वावुरला हांव MGची म्हणटालो 60% अलायन्स पार्टनर जर पळयलें जाल्यार आप ऑल्सो केम थ्रू फॉर द काँग्रेस. द वे MGP केम थ्रू फॉर इवन BJP, आप केम थ्रू फॉर काँग्रेस. आपाच्या अध्यक्षान सांताक्रूज लीड दिली. आपाच्या दोन्ही आमदारांनी आपल्या मतदारसंघा भितर लीड दिली. सो इट द अलायन्सीस वर्क. आणि फॉर BJP इट वर्क, फॉर काँग्रेस ऑल्सो इट वर्क. आणि अशें बाणावले सारखे एरियन BJP मातशें अशें आसली की मातशी लीड देंवतली. तेंचे ते तशे सेटिंग्स करताले तेंचे. पण तेंचीन अशें काम केलां. तेणी कितलेशेच इंडक्शन केल्या आपल्या आप पार्टी भितर त्या टायमार. कितलेशेच मिटिंग्स केल्या आनी तेंचो आपलो परफॉर्मन्स दाखयला. तेजे इलेक्शन न्हू, तेजे स्वताचे इलेक्शन पण तेंचे करून दाखयला. सो अलायन्स पार्टनर्स केम थ्रू. So if you ask me, both the alliance partners came through for both the major political parties. इवन खलपण हांव पळयतालो की आपाचे गोवा फॉरवर्ड केम थ्रू. गोवा फॉरवर्ड आपाचे बीन कोण आसताले पळय म्हणजे आंध्रा सायडीन जावं आनी खंय म्हापशा बीन आपाचे पयलींचे ते गोवा फॉरवर्ड जावं आनी कोण ते भोंवताले खलपण वांगडा. तो एक फोर्स आसलो खलपण. खलपण म्हटलं अलायन्स ऑन ग्राउंड तुगेले ताणें काम केलें. सिरियसली ह्या खेपेक अलायन्साच्या सगळ्या लिडर्सांनी काम केलें. आय थिंक म्हणून ती 1-1 जाली सारकी. सो महेश आणि म्हाका पयली दिसतालें की भरपूर फायट जी आमकां फायट दिसनाशिल्ली पळय ती लास्टाक म्हणून फायट जाली. अशी ना अशी ना. नॉर्थ गोवा खंय कशें फायट जालें आतां महेश स्वता फायट दोग जाणांनी फायट दिल्या. सो तेजी लीड वयर गेल्या. पण BJPची लीड बरीच कापल्या. लीड कापल्या तेंची तशी काउंट केली जाल्यार बरीच कापल्या. आतां पळय हांवें काल म्हणिल्लें इफ यू टॉर्चर द डेटा लॉंग इनफ द डेटा टॉक्स व्हॉट यू वॉन्ट. नंबर तशे उलयता. भाऊचे विक्रमी मताधिक कितें विक्रमी मताधिक तूं कितें म्हणलो की मागीर ट्रायंगुलर जावं कितें जावं
तू कितें मातशी हें दिसता ना, ना, सावथाक ना. इतली बरी फायट दिली आपल्याला नॉर्थाक ना. इतली जालना अशें बी कितें भितरल्यान खुपता पळय ना मातशें सारकें जालें. तुम्ही आयपीएल फायनल कशी जाली ती वन सायडेड आता एकूच हा, एकूच पूण ती एकूच सदांच सांगता म्हणटाले पळय. तुमचे आयपीएल फायनल वन सायडेड सारखे 2019 हय तिसरो फोर्स नासलो नॉर्थान तशी मतां काडपाक आणि हय. 2014चो चॅट कोण नासलो पळय ना सो ती लीड आहा पळय न्हू ती तशी आहा तर भाऊच्या विक्रमी मताधिक्याचे क्रेडिट टू मनोज परब दिता थोड्या प्रमाणात बिफोर हा, लौकिक great. स्टार्ट टॉर्चरिंग द डेटा एनी फर्दर आम्ही आज इतल्याचेर थांबया महेश लौकिक आनीक असेसमेंट करया आम्ही कळ्ळें तुका लेट अस नॉट टॉर्चर द डेटा बट एटलीस्ट लेट अस लिसन टू द डेटा सो फुडल्या कांय दिसां भितर आनी खुबश्यो गजाली आमी तुमच्या मुखार हाडटले त्यो पळोवच्यो खुबश्यो गजाली घडपाक आसात रिपोर्ट कार्डूय पळोवपाचो पडटलो आता. रिपोर्ट कार्ड पळोवया रिपोर्ट कार्ड तयार करया करया इट्स अ सगळें. व्हेरी गुड आयडिया हो डेटा 2027 पर्यंत वयतलो आता टॉर्चर करप ना पण वॉट डेटा यूज हो डेटा 2027 मेरेन गरजेचो आसतलो आणि एक गजाल म्हाका दिसता आमी करचें एक गोंयांतले वी आर द बिगेस्ट मिडिया हाऊस वी आर द नंबर 1 चॅनल वी आर द अनडिस्प्युटेड लिडर सो ह्या निमित्तान एक तुवें प्रगती पुस्तक तयार करचें सगळ्या आमदारांचें कळ्ळें तूं आनी महेश आनी लौकिक मेळून तुमी एक बरें प्रगती पुस्तक तयार करया आनी फुडल्या सप्तकांत हें आमी प्रगती पुस्तक तुका जनते मुखार हाडया आनी अशीच एक चर्चा करया तुमी म्हाका वेळ दितले अशी म्हाका अपेक्षा आसा इतल्याचें थांबया आयचें डिस्कशन इल्लें आमगेलें उत्तर गोंयचें आमकां दिशिल्लें की 5 मिनटां गुटलायतली म्हणून पण उलोवपा लागतकीर गजाली येत रावतात सो महेश थँक्स अ लॉट लौकिक थँक्स अ लॉट देव बरें थँक्यू करूं.